गालेसेकारांक पावलूचें पत्र. नोमान, हांव पावलू दोन दूत हें पत्र बरयतां. दोन दुतांचे आपोवणें म्हाका मनशां तावन वो खंयचेच एका मनशा उद्देशीं येवंक ना, पूण जेजू क्रिस्तान आनी ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केल्ल्या देवान ताच्या बापान म्हाका दोन दूत जावंक आपयला. म्हज्या सांगाता आसा त्या सगल्या भावां भयणी बरोबर गालासेयाच्या पवित्र सोबांक हांव नोमान करतां. देव आमचो बाप आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तुमकां आपली दयालाय आनी शांती भोगूंक दिवं. ह्या आतांच्या नश्ट्या युगांतली आमकां निवारूंक आमच्या पातकां पासत जेजून आपणाचेंच समर्पण केलें. ही देवाची आमच्या बापाची खुशी आसली. युगां युगांनी ताकाच महिमा. आमेन. शुभ वर्तमान एकूच. देवान तुमकां क्रिस्ताची दयालाय भोगूंक आपयल्यांत. ताका इतले बेगीन सांडून दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी दवरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. खरें म्हणल्यार दुसरें शुभ वर्तमान म्हणल्यार नाच, पूण तुमकां गोंदळांत घालूंक आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान धोंसावंक सोदतात तसले मनीस तुमचे मदें उपजल्यात. पूण आमी तुमकां परगट केला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय आमीच जावं तो वो स्वर्गार तावन आयिल्लो तो एक देवदूत जावं दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप ताचेर पडूं. आदी आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक फावट सांगता. तुमी मानून घेतलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय दुसरें एक तुमकां परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप ताचेर पडूं. आतां हांव कोणाक मानोंक सोदतां सो तुमकां दिसता मनशाक कितें वाग? मनशाक खुशी करूंक हांव भायर सरलां काय? आजून पर्यान मनशाची खुशामोद करूंक हांवें सोदलोलें जाल्यार क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलों. पावलू कसो दोन दूत जालो. देवाचें आपोवणें. भावां भयणींनो, सांगता तें समजून घेयात. हांवें परगटलां तें शुभ वर्तमान मनशां तावन उपजूंक ना. खंयच्याच मनशा कडलें हांवें तें घेवंक ना वो कोणेंच म्हाका ताची समजणी दिवंक ना. खुद जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उगडापें करून दिलां. आदीं जुदेवांचें शास्त्र पाळटालों तेन्ना हांव कसो चलतालों, कसो हांव पवित्र सोबेक हिसपा भायर दुमाळो दितालों आनी तिचो नाश करूंक वावुरतालों तें तुमी आयकून जाणत. तशेंच जुदेवांचें शास्त्र पाळूंक आनी म्हज्या पुर्वजांनी करून दवरलोल्यो चाली भोगतीन राखूंक म्हजे पिरायेच्या बरोबरच्या जुदेवां परस एकदम अदीक हांव उर्बेन भरलोलों. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तावन देवान म्हाका कुशीन काडलो आनी आपल्या दयालायेन म्हाका आपयलो. ताका जाय जाल्लें तेन्ना आपले पुताचें शुभ वर्तमान विदेशांक हांवें परगट करचे खातीर ह्या आपल्या पुताची वळख देवानूच म्हाका उगडापी करून दिली. त्या वेळार कोणाचीच बूद हांवें मागूंक ना. न्हय म्हूण म्हजे आदीन दोन दूत जाल्ल्यांत मेळूंक जेरुसलेमाक हांव वचूंक ना, पूण अराबियाच्या प्रांतांत गेलों आनी परत दामास्काक आयलों. हाचे मागीर 3 वर्सां उपरांत पेद्रूची वळख करूंक जेरुसलेमाक गेलों आनी ताचे सवें 15 दीस रावलों. दुसऱ्या खंयच्याच दोन दुतांक हांवें पळोवंक ना. म्हाका मेळ्ळो फकत सुमयाचो भाव जाकोब. हांव तुमकां बरयतां तें फट न्हय म्हूण देवा हुजीर सांगतां. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांतल्या थोड्या गांवांनी हांव भोंवलों. जुदेयांत आसल्यो त्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखो नासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच,
जो मनीस आदीं आमकां दुमाळो दितालो आनी आमच्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक वावुरतालो, तोच मनीस आतां आमचो भावार्थ पडगोट्टा आनी म्हजे खातीर त्यो देवाक महिमा दिताल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.